which is in close proximity to that MRF structure, Ram Taleshwar Devasthan, I have represented before the deputy collector. Our defense was that there is no permission from the Pollution Control Board to carry out construction of MRF because it's a water catchment area. Water from the hill flows through that area where the MRF construction is going on into the fields and primarily into a well which is Ram Tale, which is under my Devasthan, and that water is used by the local as Tirth. So our apprehension is that the water which will flow through the garbage if MRF facility is constructed, and it will contaminate our Tirth water of the well. And then that same water goes down, then through the reservoir it meets the main river Mandovi. So, and the dirty water, contaminated water of the wet and dry garbage would come down and get accumulated in the paddy fields, and the paddy fields also will be destroyed. That was our stand. There is no PCB clearance, site suitability report from the PCB saying that this site is suitable to carry out MRF. That was my argument. Secondly, there is no 17A, under section 17A to carry out hill cutting you require permission, that is not there. Those were the two main primary grounds. And since the construction of that MRF is in close proximity of a temple, and there are chances of the entire area being affected because of being adversely affected because of that MRF construction, we are objecting it as a Devasthan. So what has happened? What were the arguments of other parties? The local villagers also on the same lines objected, saying that there is no report of the solid waste management committee and all those points were raised. Now the court deputy collector came to a reasoning saying that she has no jurisdiction to decide on the issue of permissions. She said she is neither granting police protection to carry out construction nor to stop it. So she is going to deploy only police personnel there to see that there is no law and order situation. Our apprehension is that, my client's apprehension being a Devasthan is that the panchayat is going to use that police force to carry out construction under the garb of the police being present, that they will carry out construction. That is the apprehension of my client. So this apprehension I had disclosed it to the deputy collector. However, she has granted sort of relief in a way saying that there will be police deployed and police will make a point that there is no law and order situation in the letter and spirit of it. So I don't know now what our intention is. My clients have told me they are going to peacefully protest. There will be no law and order situation. And Panchayat, since has not obtained according to my clients all the permissions, they are going to object it and then take legal recourse whatever is required for permission. So the work are carry on with Question is not on the work carry on जातले काय ना त्याचो इशू हांगा चला नासलो. सो डेप्युटी कलेक्टराक ज्युरिडिक्शन ना ते काम बंदूय करपाक जावं चालूय दवरूंक. सो एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटीज हांगा फक्त लॉ एंड ऑर्डर जावचें न्ही म्हणून ही मिटींग जाली. आनी ते लॉ एंड ऑर्डर आमचें कितें आसा म्हणणें, पंचायतीन सगळीं परमिशनां घेवंक ना. पंचायतीन सगळीं परमिशनां घेवन आसतना जें काम सुरवात केलां तेका तूं पुलीस प्रोटेक्शन कशें दिता लॉ एंड ऑर्डर जावचें न्ही म्हणून. ही पंचायतीन सगळीं लिगल परमिशनां घेतली जाल्यार गजाल वेगळी जाली. तेंची जी अप्रुवलां आसा मेमोरंडम आहा खंयच्याच अप्रुवलार हिल कटींग ना आनी आतां थंय हिल कटींग केल्लें आसा अशें म्हाज्या क्लायंटाचें म्हणणें आसा. सो आमी त्या पॉयंटाचेर तुम्ही कोर्टान वयतले त्या फुडें आमचें कितें आहा तें लिगल सगळी रेमेडी घेतले आमी कितें आसा. परमिशन घेना आसतना हिल कटींग करून टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचें परमिशन नासतना एक सर्कुलराचेर बेसीस दवरून पंचायत हें काम करूंक सोदता आनी हें काम विलेजर्सांक सांगनासतना म्हणजे सिक्रेटिवली केल्लें आसा. हो जो सर्वे नंबर आसा तो कोमनिदादीचो जागो, हो कोमनिदादीन कसो दिलो, तातूंत देवूळ आसतना ही सायट बाबा सुटेबल आसा की ना हें पळयनासतना हें परमिशन जें दिल्लें आसा कोमनिदादीन हें करपाक हें विलेजर्सांक मानवंक ना. ताका लागून आमी हांगा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन येयल्लेले आशिल्ले कित्याक डेप्युटी कलेक्टरा कडेन सरपंचान परमिशन मागलां फॉर पुलीस प्रोटेक्शन. हें काम तांकां पुलीस प्रोटेक्शनाच्या अंडर करून येवपाचें आसा. ही पुलीस मशिनरी अशे तरेन वापरप हें बरोबर न्हय आनी हेंच आमी डेप्युटी कलेक्टराक एक्सप्लेन केल्लें आसा. आमी बाकीच्याय ऑथॉरिटींक कंप्लेन्स घाल्ल्यो आसा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक घाल्ली आसा, आमी डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक घाल्ली आसा. आनिकूय इशू आसा ह्या मॅटरान म्हणजे टेंडर जाल्लो एका वेगळ्या सर्वे नंबराचेर आनी काम आतां कंडक्ट जाता दुसऱ्या सर्वे नंबरान. टेंडर लॅप्स जाल्ले आसतना
नवीन वर्क ऑर्डर इशू करप होय प्रोसेस सारको जावंक ना आनी विलेजर्स हे सगळो इशू रेज करूंक सोदता. सर्टनली MRF करूंकूच जाय, कित्याक तो मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी म्हणटा ती सगळ्या विलेजांनी सेटअप करची अशें हायकोर्टाचें सुद्दां डायरेक्शन आसा. पूण हे अशें परमिशन घेना आसतना बेकायदेशीर रितीन अशें करून घेवप आनी रिलिजियस सेंटिमेंट्स विलेजर्सांक कॉन्फिडन्सान घेना आसतना अशें करप ही बरोबर गोश्ट न्हय. हें सरपंचाक कळून येवंक जाय आनी ही गोश्ट विलेजर्सांक बरोबर घेवन ग्रामसभेन डिस्कस जावन बाकीचे सगळ्या लोकां कडल्यान इनपुट्स घेवन ही सायट MRF फॅसिलिटी सेटअप करपाक जाय. ही अशी सिक्रेटिवली येवन पुलीस प्रोटेक्शनाचे अंडर लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी मिसयूज करून ही अशी सायट करप बरोबर न्हय. होच इशू आसा आनी ह्याच विशयाचेर आमची डिस्कशन जाल्लें विथ SDM आनी SDMान सांगलां की जी पुलीस प्रोटेक्शनाची जी तांचो अर्ज आशिल्लो काम करपाक कन्स्ट्रक्शन काम करपाक अशी ऑर्डर आपूण दिवंक शकना. हें काम पुलीस प्रोटेक्शनाच्या अंडर जावंक शकना. पुलीस प्रोटेक्शन इज ओन्ली टू एन्श्योर दॅट थंय लॉ एंड ऑर्डर कोणीच आपल्या हातान कायदो घेवचो न्हय, लक्ष दवरपा पुरतो हो पुलीस प्रोटेक्शन दिल्लें आसा, सो दॅट सम अनटवर्ड इन्सिडंट शूड नॉट हॅपन इन द सायट. दॅट इज द ओन्ली आउटकम ऑफ टुडेज डिस्कशन. So what is the future course of action now? फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन म्हणजे तुमकां जे तरेन सांगलां, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी रेप्रेझेंटेशन करतले की ही सायट सुटेबल न्हय आनी ह्या सायटीर जर MRF सेटअप जालो जाल्यार लोकल विलेजर्सांक खूब त्रास जातलो, देवळाक त्रास जातलो, कित्याक ह्या सायटीन रामतळेश्वराचें देवूळ आसा, थंय बांय आसा तांची आनी त्या बांयचें उदक तीर्थ म्हणून वापरलें गेल्लें जाता. सो अशें सिच्युएशनान थंय ती सायट सुटेबल न्हय, कित्याक थंय मटिरियल सेग्रेगेट जातलें. दुसरी गोश्ट म्हणजे हो टेंडर प्रोसेसूच आमी इन्वेस्टिगेट करूंक सोदता की हो टेंडर कसो अलॉट जालो. जेन्ना हें फाटल्या वर्साचें म्हणजे जुनांतले टेंडर आतां 3 म्हयन्याच्या उपरांत टेंडर लॅप्स जाले उपरांत कशें वर्क ऑर्डर दिल्लें आसा विदावट रिटेंडरींग. मोस्ट इम्पॉर्टंटली आनी जी गोश्ट सामकी म्हणजे दोळ्या देखत अशी गोश्ट घडल्या म्हणजे टेंडर जाल्ले वेगळे सर्वे नंबराचे आनी आतां वर्क ऑर्डर इशू जाता दुसऱ्या सर्वे नंबराचेर. ही गोश्ट बरोबर न्हय आनी हातून इवन इफ एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल इज गिवन वी वील क्वेश्चन दॅट एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल, कित्याक हे दीस इज नॉट द पर्पज ऑफ टेंडरींग. टेंडर म्हणटा ते इट शूड बी अ ट्रान्सपेरंट प्रोसेस. द पंचायत शूड बी एब्सोल्युटली ट्रान्सपेरंट इन दीस इशू. भितरले भितर तुमी फायल एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल घेतात फॉर वॉट पर्पज विदावट टेकिंग द विलेजर्स इन टू कॉन्फिडन्स. होच इशू आसा. सो आमी हे सगळे इशूज अप्रोप्रिएट अथॉरिटीजच्या मुखार आमी मांडटले आनी हाजेर कारवाई जातली. इशू आसा MRF फॅसिलिटी सेटअप करपाचो इन विलेज आल्दोना इन अ पर्टिक्युलर सर्वे नंबर. आतां मुख्य म्हणजे ही सायट MRFाक सुटेबल आसा की ना हो विशय फक्त पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड डिसायड करूं शकता. कित्याक लोकल विलेजर्स जे आसा तांचें म्हणणें कितें आसा की ती एरिया थंय तांची रिलिजियस सायट आसा, देवळां आसा, रामतळेश्वराचें मंदीर आसा, तांचें बांय आसा, रिलिजियस एक्टिविटीजांक त्या बांयचें उदक वापरिल्लें गेल्लें वयता. सो ती एरिया ऑल्सो हॅज अ वॉटर कॅचमेंट म्हणजे पावसाचें उदक दोंगरा वयल्यान व्हांवून येवन थंय साठटा आनी त्या साठवांतल्यान Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.